IPB बसकेक अर्थ ना. बेकायदेशीर उद्योग संमत करपा खातीर घेतल्या बसका. काँग्रेसीचो आरोप. जमनी वाचोवपाक फुडें सरले सत्तरी आनी चिंबलाचे लोक. म्हणटात IT पार्क सोंपयतलो चिंबल, सत्तरींतली आलवारो जमीन अडचणीत. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करतले वापरिल्ले साबणाचे रिसायकलिंग. नव्यान तयार केल्ले साबू वाडटले झोपडपट्टी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी. गोंयच्या क्रिस्तांव भावा भयणींनी चलयल्या शुक्रारच्या ऑल सोल्स डेची तयारी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. काँग्रेसीन एक व्हडलो आरोप केला. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची बसका ताकतिकेन आनी बेकायदेशीरपणान घेतली ती एका उद्योगपतीची कळंगुटेची 28,000 चौकण जमीन बेकायदेशीरपणान उद्योगा खातीर वापरपा खातीर आनी तातूंत एक मंत्री घुसपला. ही बसका मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या येजमानी खाला जाल्ली. काँग्रेसीन ह्या वर्सा आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीची 34वी पुण्यतिथी केप्यां मनयली. हे कार्यावळींत उलयतना गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान हो आरोप केलो. ताच्या मतान फकत एका दिसाची नोटीस दिवन IPBची बसका आपोवपच बेकायदेशीर. तातूंत एका उद्योगपतीची जमीन उदरगत करपाक जायना अशा झोनात येता. देखून ती IPB मुखार घालून उद्योगा खातीर संमत करून घेतली. कारण IPBक PDA वा पंचायतीची परवानगी लागना. पळयात गिरीश कितें म्हणटा तो. IPBचे मीटिंग जाता ती पयली म्हणजे इल्लीगल. एज पर द रूल नंबर 10 ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तो कितें म्हणटा एक विकाची नोटीस जाय आनी जर तुका स्पेशल मीटिंग घेवपाक एमर्जन्सी मीटिंग जाल्यार 3 दिसाची नोटीस जाय. पळय नोटीस काडल्यार आनी काल IPBची मीटिंग घेतल्या. पयली म्हणजे ती मीटिंग इल्लीगल. दुसरी मीटिंग कित्याक घेतली एक मंत्री काल थंय हजर आशिल्लो आनी एक इंडस्ट्रियलिस्ट तेगेली 28,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कलंगुटाक आसा. ही 28,000 जमीन कोणाची परमिशन नासतना डेव्हलपमेंट करपा खातीर ती IPBची पयली मीटिंग जाल्या. तितून भितर एक मंत्री इन्वॉल्व आसा आनी जेन्ना IPB बोर्ड अप्रूव करता ते कोणाचे परमिशन लागना, पंचायतीचे लागना, PDAचे लागना, काय ना. म्हणजे फ्री म्हणजे 28,000 जमीन कन्वर्ट करप. तिथं एक मिनिस्टर पार्टनर आसा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसा इन्वॉल्व. हे कार्यावळीक प्रताप सिंग राणे आणि फ्रांसिस्को सार्दीन हे 2 आदले मुख्यमंत्री आशिल्ले. ह्या वेळार केपेंचो आमदार बाबू कवळेकार मांद्रे आणि शिरोडे जावपी पोट वेंचणुकांचेर उलयलो. हे दोनूय सीट जिखपा खातीर काँग्रेसीचे 14 आमदार थंय प्रचाराक वतले अशें ताणें सांगलें. दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकार काँग्रेस सोडून आणि आमदारकेचो राजीनामो दिवन हालींच भाजपात गेल्यात. Two Congress MLA Dayanand Sopte and Subhash Shirokar have recently resigned and switched over to the BJP. आणि आज काम सुद्धा आपली सेवा बिघडली. उत्तर आपले राणे साहेब सुद्धा आला असतात त्या उत्तर प्रदेशला या दोन्ही मतदारसंघात आम्ही 14 आमदार या पण एका खूप आपल्याला शिकवत आहे. आज लोकांमध्ये वातावरण असं झालं असा की त्यांचं दोघांचा पराभव निश्चित असा. परत आम्ही 16 जातले दोघांची डिफीट निश्चित असा त्या खातीर. केपेच्यान आमचो खबराकार प्रहार सावड्डेकर. फॉर्मेलिनाच्या विशयावेल्यान गोंयचे नुस्तें वेवसायी सामके बेजारल्यात. ते म्हणटात आता नुस्तें न्हय फॉर्मेलिनच बंद करात आनी शुक्रार मेरेन फॉर्मेलिनाचेर बंदी घालिना जाल्यार सगळे नुस्तें वेवसायी पणजे निषेध रॅली काडटले. मडगांव होलसेल मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष इब्राहिम मौलानान ह्या आंदोलनाचो फुडाकार घेतला. ताणें गोंयभरच्या नुस्तें वेवसायिकांबरोबर बसका घेवन आदी चर्चा केली. त्या उपरांत पत्रकार परिशदेत तो म्हणपाक लागलो ह्या फॉर्मेलिनाच्या विशयान नुस्तेकारांचें नांव इबाडलां. सरकाराक तांचें कितें पडिल्लेंच ना. फॉर्मेलिन बॅन करचे बदला सरकार नुस्तें बंद करपाक फुडें सरलां अशें ताचें म्हणणें. 4 म्हयन्यान जे भाशेन आमचेर एक फॉर्मलिन म्हूण एटॅक करीत आसा पॉलिटिशियन आनी सबंद गोंयचे लोक, जे भाशेन मिडियान आमचो नांव पिड्यार जाल्लो आसा, लोकां मदीं पिड्यार जाल्लो आसा आनी तो सुटाव करचो सोडून सरकारान आमचे कडेन एक दीस देखून आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हूण ते डिस्कस करनासतना जे भाशेन आमचे कंडिशन घातलेली आसा
ते कंडिशनां आमचे कडेन कंडिशन पुरा करपाक आमचे कडेन जायना म्हूण आमी आज सबंद गोंयचे नुस्तें व्यापारी आसा ते तांकां एक जाग्यार आमी आपयल्ले आसा की फाटले 2 दिसान जे भाशेन शॉर्टेज जालें नुस्तें तांकांय चिंतपा लागल्या तेय चिंतपा लागलेत की तांचे फुडार कितें. सो हेजेर भासाभास करपाक आमी आज जमिल्ले आसा. फॉर्मलीन बंद करचें सोडून ते आज नुस्तें बंद करपा लागला. फॉर्मलीन म्हणटा एक ड्रग एक मेडिसीन ती तूं बंद कर. आमचो नारो हो जावन आसा फॉर्मलीन बंद कर नुस्तें चालू कर. 2 दिसां भितर सरकार आमकां आपयन हेजेर सुटाव करना जाल्यार आमी शेनवारा दीस आझाद मैदाना भितर सबंद गोंयचे लोक मेळटले जमा जातले. आमकांय जाय गोंयकाराक बरें नुस्तें जेवपाक फ्रेश नुस्तें दितले आमी हायजीन नुस्तें दितले केमिकल नासतना दितले. पूण आमची रिक्वेस्ट कितें आसा डिमांड कितें आसा की तूं एक लॅब प्रत्येक मार्केटान घाल. सदांच हांव गिरायकाक म्हणटा बरें पळय तुमकां आमी हाडटा आनी गिरायक आमकां अहें रावता सदांच बरें नुस्तें विकता म्हणून आनी आमी अहें गिरायक कोत्ता. पूण हे सगलें आतां धंद्याचेर 3 म्हयने जाले आमकां कांयच धंदो ना. सगलीं आमच्या हॉटेलांची पासून गिरायकां पिड्यार जाल्या कित्याक कोणूच म्हणटा हॉटेलार नुस्तें खावपाक येयना. तेन्ना हे आमची एक्शन हे गव्हर्मेंटान घेवची आनी कितें पळय तें बरें आमकां करून दिवचें. 40 वर्स धंदो करता हे फॉर्मुला शब्दान आयकून नासलो पूण आतां फॉर्मुला खंयचे नवीन स्टार्ट जाला. तर हांव सरकार एकूच सांगता की फॉर्मुलेत बंद कर आनी हे नुस्तें वयलें आहा तें चालू कर. वयलें नुस्तें चालू करून जाल्यार आमची परिस्थिती उरची ना पोट भरपाची. कित्याक आयज मोडू हांव फक्त बांगडे मेळटा. बांगड्या शिवाय हांव गोंयांत नुस्तें कित्याक मेळना. विसवण जावं मावसो कित्याक नुस्तें मेळना कळ्ळें तुका. जेन्ना वयलें नुस्तें चालू जायना आमची परिस्थिती धंदो बंद करपाची. आतां आमी थारयला शुक्रारा भितर आमकां मिनिस्टरान आपयन आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते तो सॉल्व करना जाल्यार शेनवारा दीस आमी आझाद मैदानार सबंद गोंयचे नुस्तेकार थंय मेळटले आनी थंय आमचो मोर्चा दवरतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. 70 सारख्या गांवगिऱ्या वाठारा सावन चिमला सारख्या शारा लागसरच्या वाठारा मेरेन जमनी खातीर परत लोक रस्त्यार येवपाक लागल्यात. तांच्या प्रस्नांचेर आतां आम आदमी पार्टीन बोवाळ घातला. चिमलाच्या IT पार्काक लागून पारंपारीक तळे वतले म्हूण लोक चाळवल्यात. जाल्यार 70 आलवारा जमनीच्या प्रस्नाचेर कमिशन बसयात अशी मागणी फुडें आयल्या. मिना खणी रोखडेच सुरू जातल्यो ही फट अशेंय आप म्हणटा. 70चं उदय बर्वे म्हणटा पोर्तुगेज सरकारान लेगीत 70कारांक जमिनीचो हक्क काडून घेवंक ना. पूण आतांचें सरकार तांच्यो जमनी पयशे दिवन विकत्यो घेयात म्हण सांगता. हाका आमचो विरोध आसा. बेगोबेग आमच्या जमिनींचो प्रश्न जाग्यार घालात. IT पार्क हो राजकारण्या खातीर मनी मेकिंग प्रोजेक्ट. हो पार्क चिंबलकारांच्या न्हय कॉर्पोरेटरांच्याच फायद्याचो. आपाचे पत्रकार परिशदेंत चिंबलाची आना ग्रेशियसान हो आरोप केला. पळयात 70 आनी चिंबलाचे हे लोक कितें म्हणटात ते. वाळपयचे जे लोक आसा तेंच्या कडेन पोर्तुगीज टायमाच्या पयलींच्यान ही लँड आशिल्ली. खूब पयलींच्यान ते लँडाचेर आसले ते रायट्स तेंच्या कडेन आसले. इवन पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान सुद्दां तेंचे रायट्स काडूंक नासले. वयल्यान कितें तरी लॉ हाडून तांकां अल्वारा टायटल म्हणून तांकां ती लँड दिल्ली. पण आतां जे गव्हर्मेंटान न्यू अमेंडमेंट हाडलेले आसा तितून असो रूल आसा की ह्या लोकांक 5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर भरून ही लँड गव्हर्मेंटा कडल्यान विकती घेवपाक जाय आपलो रायट्स दवरपाक लँडाचेर त्या. आनी तेच्या खातीर 6 म्हयन्याची डेडलायन दिल्ली आसा. सपोज जर लोकांनी भरूंक ना ते पयशे जाल्यार ही लँड आसा ती गव्हर्मेंटा कडसून परतून रिवर्ट जातली. सो हो जी अमेंडमेंट हाडलेली आसा हो 70च्या लोकांचेर अन्याय आसा. सो आमी डिमांड करता की गव्हर्मेंटान ही अमेंडमेंट आसा ती फाटीं घेवपाची, एक कमिशन बसोवपाचें आनी जे अल्वारा लँडाचे इशू आसा 70तले ते बेगिनांतल्या बेगीन सॉल्व करपाचे. IT park that is coming down in Chimbel, we don't need it because there are so many problems in Chimbel. You can see so many migrants. They are all just saturated over there. There is garbage issues. There is such a mess. There is no schools, proper schools for children. There are no agriculture where people can do some agriculture land. So all this land is being grabbed by these politicians in the name of IT park.
And this doesn't benefit our Chimbal people at all, because this will benefit only to the corporators. This is only the money making project. आपचो म्हणयारो सिद्धार्थ कारापुरकारान बिरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत सांगले, मिना खणी रोखड्योच सुरू जातल्यो अशें राजकारणी गोंयकारांक सांगतात तें सामकें फट. सर्वोच्च न्यायालयान ताचेर बंदी हाडल्या. राजकारण्यांच्या हांयसाक बळी पडू नाकात. तुम्ही राजकारणी लोक येतात आणि लोकांक मायनिंगच्या लोकांक सांगतात, एफेक्टेड लोकांक की या आमी दिल्ली या, आणि खुबशे लोकांक घेवन दिल्ली वतात मायनिंग सुरू करतले म्हणून. अरे कितें मायनिंग बेश्टें कितें बटन नमल्यार लायट पेट्टा तशें बटन नमल्यार मायनिंग सुरू जातलें? तें कशेंच शक्य ना, कारण सुप्रीम कोर्टान बंद केलां आनी हें बंद केलां तें ताचो व्हडलो हें आसा. ग्रेव म्हळ्यार रॉबरी जाल्या, चोरी जाल्या, 1,40,000 कोटी. तो बेश्टे बंद करपाना. तांणी सुप्रीम कोर्टान सांगलां की तुमी एकठांय जाया, कॉर्पोरेशन करा आनी मागीर मायनिंग सुरू करा म्हणून. सो हें आतां इलेक्शन लागीं पावलां, हें लोकांक फटोवपाचें आसा कित्याक आपल्याक मतां जाय म्हणून. सो हांव मागतां लोकां कडेन, बाबा तुमी सावध रावात, बेश्टेच हें जायनाका, तांचे पिशेपणान पडनाकात. मायनिंग जेन्ना सुरू जावपा आसा तेन्ना जातलें. तुमी सामुहीक तुमी कॉपरेटीव तयार करात आनी मागीर प्रपोजल दियात आनी तुमकां मेळटलें आनी तुमचोच फायदो जातलो हातूंत. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. एक्सायज आणि सोरो विकपी लोकांमदी साटेलोटे आसा असो आरोप शिवसेनेन केला. एक्सायज अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादान नेत्रावळी अभयारण्यात बेकायदेशीर सोऱ्याचो वेपार चलता असो आरोप शिवसेनेचे प्रवक्ता राखी प्रभुदेसाय नायक हिणें केला. राखीन पत्रकारा कडेन उलयतना सांगले की ह्या साटेलोटे विरोधात गेल्या वर्सा एक्सायज आयुक्ता कडेन कागाळ केल्ली. एक्सायज आयुक्त अमित सतिजान ताची दखल घेवन 1 नोव्हेंबराक ह्या विक्रेत्यांचे सोरो विकपाचें लायसन्स रद्द केल्लें. पूण हो बेकायदेशीर वेवसाय अजून मेरेन चालू आसा. आता दक्षता खाते आणि भ्रष्टाचार विरोधी खात्या कडेन कागाळ करपाचें शिवसेनेन थारायलां. ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें शिवसेनेन जे गोंयचे एक्सायज डिपार्टमेंट आणि एक्सायज डिपार्टमेंट आणि तांचे जे इलिगल ट्रेड करता, स्पेशली इन अ वायल्ड लायफ एरिया भितर, अशे लोकां भितर जे नॅक्सस आसा ताजे आमी एक्सपोज केल्ले 1 वर्स फाटीं. आनी हे एक्सपोज करता आसतना आमी संबंदीत खात्याचे जे कमिशनर आसा एक्सायजाचे तांकां आमी हातून कंप्लेनूय दिल्ली. सो हे कंप्लेनीचो पाठपुरवठो आज जवळ जवळ 1 वर्स आमी केल्लो आसा. आनी आयचे दिसा त्याचो रिजल्ट आज आमकां मेळिल्लो आसा आनी हातूंतल्यान आज प्रूव जाल्लें आसा की देर इज अ नेक्सस बिटवीन एक्सायज डिपार्टमेंट एंड दोज हू आर सेलिंग इलिगल लिकर स्पेशली इन अ वायल्ड लायफ एरियाज. जो एक्सायज कमिशनर आसा अमित सतिजा ताणें ऑर्डर पास केल्या आनी ह्या ऑर्डरींतल्यान जी एक ओनर आसा आशा गांवस, ही जी ओनर वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर जे इलिगली लिकर आउटलेट चलयताली ताजें लायसन आज कॅन्सल जाल्लें आसा. एकॉर्डिंग टू वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट जी वायल्ड लायफ एरियाज आसा थंय स्ट्रिक्टली कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रिक्टली बॅन्ड आसा. अशें आसून सुद्दां हे जे लायसन आसा तें विदाउट NOC फ्रॉम दॅट पंचायत, नेत्रावळी पंचायतीचे NOC नासतनाच प्रोसेस केल्ले गेले. आनी जेन्ना आमी RTIंतल्यान जे सगळे आमी विशय सगळे सोदले आनी RTI डॉक्युमेंट्स पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हातूंत भितर खुबशे अशे रूल्स एंड रेगुलेशन्स आसा जे एक्सायज डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्टली फॉलो करपा जाय आशिल्ले ते आज धाब्यार उडोवन तांणी हें लायसन केल्लें. जे एक्सायजाचे एसिस्टंट कमिशनर ऑफ एक्सायज आसा सत्यवान भिवशेट, तशेंच सांग्यावयले जे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा प्रशांत पैंगीणकर आनी जे कोण दुसरे जे हे लायसन प्रोसेस करपाचे हातूंत भितर आशिल्ले तांच्या अगेन्स्ट आमी विजिलन्साचे मुखार वतलीं आनी विजिलन्साचेर तांचे अगेन्स्ट कंप्लेन करतलीं. तशेंच आमकां दिसता की हे जी लायसनां प्रोसेस जाता हातूंत भितर एक भ्रश्टाचार गुंथिल्लो आसा, पयशांची देवाण घेवाण जावं शकता. म्हणून आमी हे संबंदीत एंटी करप्शन ब्युरो आसा गोवा पुलीस तांकांय आमी कंप्लेन करतली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हॉटेलांतल्या वापरिल्ल्या साबणांचेर प्रक्रिया करून परतून वापरपा खातीर ते नव्या स्वरुपांत हाडटले. ते खातीर
तांणी सुंदरा चॅरिटेबल ट्रस्ट, JCI आनी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाची मजत घेवपाचें थारायलां. हे साबू उपरांत झोपडपट्ट्यांनी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी धाडटले. दर वर्सा 2 दशलक्ष भुरगीं डायरिया आनी न्युमोनियाक लागून मरतात. साबू लावन हात नितळ दवरले जाल्यार ह्या दुयेंतापासून वाटाव येता. सडो मुरगांवच्या विशेष क्षमतेच्या भुरग्यांच्या आशादीप स्कुलांत गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष संजीत रॉड्रिक्सान पोरण्या साबांच्या रिसायकलिंग करपी सेंटराचें उक्तावण बिरेस्तारा केलें. ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचो अध्यक्ष सावियो मेसियास ह्या वेळार हाजीर आशिल्लो. हॉटेलांनी आपले कडले वापरिल्ले साबू धाडून दिवचे अशें आवाहन ताणें केलें. सुंदर इंडिया म्हणून एक ऑर्गनायझेशन हा हे महाराष्ट्रान हो सोप एकठांय करून रिसायकल करता. ह्या ऑर्गनायझेशना कडेन GWMC आनी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अँड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन हांची जोडी जावन हांकां हाडून हे आशादीप स्कुलान आमी हो सोप हाडपाचो केला आनी हे स्पेशल चिल्ड्रना मार्फत हो रिसायकलिंग सोप एक युनीट चालू केल्लो आसा. कमीच तर कमी आमकां एक टन एका म्हयन्याक सोप रिसायकल जातलो ही आशा आसा. आमी 5 सेंटर सोप कलेक्शन सेंटर चालू केल्या. गोवा टुरिझमाची जी हॉटेलां आसा मिरामार, कलंगूट, मडगांव, कोलवा हांगा एअरपोर्टारूय एक आमी कावंटर करपाचें केलें. हे हॉटेलांनी सोप हाडून हांगा दवरचो हे आमच्या कलेक्शन सेंटरांनी. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हो सोप कलेक्ट करतले. फूल कलेक्शन सिस्टम चालू केल्ली आसा. So we thought let us collect the soap from the hotels and recycle it and use it for, we can give it to homes for the aged, orphanages and the poor and needy. And as Sanjeet said, we are reducing the damage to the environment and to the ground. So we thought now after collecting the soap, who would do this job, and we roped in the Ashadeep children from our special school so that they can also earn some money in this venture. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सगळ्या कदंबा कामगारां खातीर 7वो वेतन आयोग लागू करात अशी मागणी आयटकान केल्या. जानेवारी 2016च्यान ती लागू जावची अशें आयटक म्हणटा. बिरेस्तारा आयटकान कदंबा बस स्टँडाचेर कामगारां खातीर मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. आयटकचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फोन्सेका, सुहास नायक, राजू मंगेशकार ह्या मेळाव्याक हाजीर आशिल्ले. क्रिस्टोफरान कामगारांक हक्का खातीर झुजपाचो उलो ह्या वेळार मारलो. आणि परतून कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामार आसा तांचेर कांय तरी क्लॅरिटी आसपाक जाय, पॉलिसी आसपाक जाय, हो एक ठराव आसा. जे बदली ड्रायव्हर, कंडक्टर 2 वर्सां वयर काम केलां ते सगळे बदली ड्रायव्हर, कंडक्टर तांची सर्वीस कदंबात रेग्युलर जावपाक जाय. त्याच बरोबर ज्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरायझेशन चलता, कंत्राटी पद्धतीचेर काम चलता, ते बंद जावपाक जाय. कदंबात नवे बसी येवपाक जाय, कदंबात नवे रूट येवपाक जाय आनी परतून कदंबा जशी प्रॉफिटान आसली फाटल्या वर्सां तशी परत प्रॉफिटान येवपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा प्रन्योकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नवो सरपंच वेंचून काडपाच्या बोवाळांत कुठ्ठाळेची आदली सरपंच सेनिया परेरा आनी उपसरपंच रेमंड डिसा हांचे मदीं पेटून पडला. हालींच अविश्वास थाराव हाडून सेनियाक सरपंच म्हणून देंवयल्ली. उपसरपंच रेमंड डिसान केल्ले आरोप सेनिया परेरान शेवटून मारल्यात. रेमंडान आपूण पयशे मागता म्हणून एक फटीची ऑडिओ क्लिप तयार केल्या अशें सेनिया म्हणटा. 2 मुजीर बोगलाटां घातल्यान रेमंड डिसान पयले सुवातेर तो म्हणटा की हांव लोकांचे पयशे घेवन कामां करतालें आनी म्हाका हेंय लोकांचे नदरे मुखार हाडूंक जाय की ताणें
कोणाक तरी फसवून एक ऑडियो केलेलो आसा जंय ती बायल म्हणटा की हांवें वॉटर कनेक्शन सायन केल्या आनी पयशे घेवन ताची वॉटर कनेक्शन सायन केल्या जंय पंचायत रिकॉर्डींग एक देखून हांवें NOC केन्नाच सायन करूंक ना जे म्हजे टेन्युअरार वेन आय वॉज एज अ सरपंच की रेमनान एक प्रेस नोट दिलेलो म्हणून की हांव सगळे गार्बेजाचे कॉन्ट्रॅक्टराचे पेमेंटाचे सगळे फ्रॉड करता आनी म्हजेर CBIन केस फायल करता म्हणून हांव म्हजे लागीं प्रूफ आसा जंय जेन्ना आमी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यात 2017 गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केल्लें तेन्नाच्यान हांव बिलां पंचायतीच्या मिटिंगेक घालूनच पास करतालें. ऑन 29th of November Remanan he himself has passed a resolution saying every fortnight आमी bill pass every fortnight पेमेंट करपाचें जरी तर पेमेंटाचे वाटेन ताका जरी तर ऑब्जेक्शन आसलें हाव कम दॅट ही क्लियर्ड ऑल द अकाउंट्स बिकॉज एवरी मंथली अकाउंट्स आमी मिटिंगेक घालूनच पास करतात. रेमंड मात ताच्याकय फुडें वता. तो म्हणटा सेनियान अव्वाच्या सव्वा रेट लावन कोयर काडपाची बिलां पंचायतीक दिली. ताणें सेनिया आड भ्रश्टाचाराची कागाळ केल्या. हांवें ऑडियो क्लिप केल म्हणून हांव तुमकां त्या मनशा हाडटा तुमचे बगले आनी त्या मनशा बायट तुमकां दिली. हांव एकलो आसना तें पंच तेंवूय आसलोलें तें उलयलां ते बरें आनी लोकल विलेजर्स आसलोले तें चेडूं सारकें क्लियरली सांगता आपणाक भितर आपय नडलें आपणाको 10,000 मागली म्हणटा. तें चेडूं कितें म्हणटा 10,000 मागले 10,000चे सान 15,000 मागले 15,000 10,000चे येयलें आनी 10,000चे सान 3,000 हाड आनी आपणाक फायली 15 घाल म्हणटा. हांव तुमचे बगले हाडटा ज्या दिसा सरपंच इलेक्शन जाता त्या दिसा हांव तुमचे बगले हाडटा. कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दक्षिण गोंयचे प्रादेशीक RTO कार्यालय 3 जाग्यांचेर वेगवेगळ्या सुवातांनी आशिल्ल्यान टॅक्सी आनी ट्रक धुनियांक त्रास सोंसचे पडटात. माथानी कॉम्प्लेक्सांतलो RTOचो कावंटर आलेम व्हरात अशी मागणी टॅक्सी आनी ट्रक धुनियांनी केल्या. RTO कार्यालय मडगांव शारांतल्या माथानी कॉम्प्लेक्स, NGPDA कॉम्प्लेक्स आनी आर्लेम अशे 3 कडेन पातळिल्ले आसा. माथानी साल्ढाणा कावंटर आर्लेम RTO ऑफिसांत व्हरचें अशें तांणी मागलां. 10 दिसा भितर तेणें आमगेलें सेटल कोत म्हणलें बाबा गाडी पासिंगाची करप ना म्हूण आजून पासून तेणें आमगे सेटल केलें ना. आमगे डिमांड हो कावंटर हिंगा आतां नाका पासिंगाचो. दुसरें सांगितलें ताका आमी टॅक्स तो आतां 2,000 उपरांत तो सेविंग कार्ड करपा लायता तें आमकां करपाक जायना तटलें जाल्यार जाता नाल्यार जायना एक पाटी. आमी कितें म्हणटाय हो कावंटर कार्ड आल्लेमा आहा थिंगा व्हरान घाल पासिंगाक कितें प्रोसेस कितें आहा तो आल्लेमा करचो. मुचे एक कोणी करे 3 कोणी ऑफिस करपा नाकाय. लोकांक हाल जाल्यार जाम येतो भितर पासिंग एक गाडी 10 दीस पासिंग काडपा जाल्यार आमी धंदो कितें करून चलोवपाचो. ताका आमी कितें सांगपाचें सांगलां जरी तो आयकना मागीर फुडें कितें करपाचें करूनय दाखयता आमी आतां. आमी गाड्याक पासिंग करूं जाल्यार मुगे बायले थिंग पडा एक लायनी आनी हांवें हिंग येवपा पडा. हिंगसून घेवन गेले उपरांत देखून RTO मागीर बंद जाता. गाडी पासिंग कोताय पण आनी 2 दिसांचे पूण आख्या 9 वरांचे जायचे 12 12:30 1 पासून कांयच काम जायना. पण आमगे वटून अशी ऑफिस आखलो थिंगाच एक जाग्यार ऑफिस काचे आनी आमगे पयलीं कोताले अशें करून गाडयो पासिंग करून दिवची. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंयची आमची क्रिस्तांव भयणां आनी भाव बिरेस्तारा समेस्त संतांचो दीस मनयतात जाल्यार शुक्रारा समेस्त आत्म्यांचो दीस. ताका लागून आदल्याच दिसा वचून संवसाराक अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचे फोंड ते फुलांनी सजयतात. पळयात सांतिनेत शिमेत्रीन चलिल्ली आत्म्यांच्या दिसांची तयारी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.